स्पीकर सर आमचे गोंयांक दाखोवन दिता की आमी गोंयचे लोक जे आसात तेणी खूबशें उत्पन्न केलां. झाडां रोयल्यात, माड रोयल्यात, सगळें रोयल्यात आनी वयली जनावरांची आतां सगळीं गांवांक पावल्या. आनी चड करून आमचे तो तेगे शेत बीन खाता खंय त्या वटेन आमचो रिजिनाक म्हणजे तेणें तें शेत बीन खूब रोयिल्लें आसा. पूण आतां ती जनावरां चड जाल्यांक मोर तूं वयले पिकॉक मोर आमच्या घरा कडचे वयर आहा बंगल्यार म्हणजे थंय पावले फोंड्या पळय मोर बस थंय पावले मोरूय जाले. म्हणजे इतले सगळे आमची जनावरां आमची गोंयची इतली मोगान पडल्यात. कित्याक आमी तेंचो मोग करता सरकार आहा तो तांकां सगळें तरी दिता उपकार करता ताका मारले मस्ती मोगा मोगा स्पीकर सर ती जनावरां खूब येता आमकां जाणा. इवन काणकोणा बी आतां फेन्सींग बिसींग आमी हें आसा. आमचे डॉक्टर दिव्या सांगता की फेन्सिंगा आमचे कडेन पयशे बिशे आसा. आमी फेन्सिंगाकय पयशे दिता सगळे तरेचे हें करपाक फेन्सिंग करपाक. ना ना आतां कशें वयतलें म्हाका वयल्यान वयता न्हू रे सकयल्यान सोलर फेन्सिंग आं सोलर फेन्सिंग सर कितें आं आमी हें सगळें दिवपाचे प्रयत्न करतात आनी तूं म्हणटा सोलारीचे तशेंच आमी फेन्सिंग करपाचें पळोवया कित्याक आनी आमचें आसा दिसता हे फेन्सिंगा बिन्सिंगा सगळे पयशे आसा फेन्सिंग करपाक. कित्याक जनावरां भितर येवची न्हू आमी पोटे करतात. पूण जनावरांक तेंकांय खावपाक जाय वयर कांय म्हणटा सकयल येयल्या म्हणटा तेंकांय आमी तेंची कांय करूं आनी तेंकां मारूंकूच शकना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाय तेंकां मारपाक दिना आनी आमचे लोकूय मारपाक दिना आनी सरकारूय मारपाक दिना. कितें करतले.